नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक परत एकदा गोंयकारपणाच्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत. आज आमकां जॉइन जाता एक सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणू शकता, बट ही इज मोर इनटू योगा थेरपी आणि वेरियस चॅरिटी एंड देन तुजे ते ही हॅज अ फाउंडेशन लिव गोवा फाउंडेशन म्हणून. सो जॉयनिंग अस टुडे इज फेलिक्स गोम्स. आख्खो गोवा ताका वळखता as a social media influencer. Today we are going to talk to him and know what Felix Gomes is actually, what his intentions are, what he plans to do, what intentions he has of Goa and what he wants Goa to be seen as. Namaskar Tuka. Thank you Suraj. When I see you, Felix, my first thing comes to my mind is तुझे ते कुंभ मेलाक तुझो फोटोग्राफ तो social media. Yeah. Prayagraj. Prayagraj. Yeah, the first thing I saw you and you were the first one from Goa, I guess, who had gone there and you gave an explanation. How do you manage all these things? Could you just tell us, see, you are a born Catholic. I have seen you in Kedarnath, I have seen you in Kumbh Mela, wherever. And you are a secular person that I can vouch for and I can say. Just tell us how you manage all this. पहिले सुवातेर काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा की तुज्या इतले ब्युटिफूल स्टुडियोन तुवें म्हाका वेलकम केलो आनी ह्या लायकीचो कसो समजलो की ह्या खुर्चेर पयले स्वतेर बसो. कित्याक तूं आतां इतली वर्सां मोर देन 23-24 you work 28, 29. 29 years you've been working for Herald, right? No, 27 I work for Herald. 27 years you work, so you have a quite vast knowledge in all the media and to topmost investigation आसलो तेंचो. आनी एक उमेद खंय बघता की तूं म्हजी इंटरव्यू घेता म्हणून. रियली वन्स अगेन थँक यू वेरी मच. आनी गोंयकारपण हें उतरूच सारकें वेरी पावरफूल. कित्याक आनी होच म्हजो मुद्दो जावन आहा. गोंयकारपण म्हणजे कितें, गोवन म्हणजे कितें. सो एज टू आन्सर दीस क्वेश्चन तुवें पयलो क्वेश्चन केलो की तूं कशें मॅनेज करता सगळें हें. तूं क्रिस्तांव जावन तूं अहो कहो भोंवता, इवन प्रयागराज महाकुंभ मेलाक तूं वता आनी लूक देर इज अ क्वायट डायवर्स क्वेश्चन कहो आहा हो. स्पेसिफिकली एक फोकस करूंक शकना बिकॉज हो आतां ह्युमॅनिटीचेर क्रिस्तांवूय म्हणटा आनी प्रयागराजूय वयता म्हणटा कित्याक लागून. लूक फॉर मी आय कन्सिडर माय सेल्फ एज अ ओल्ड सोल. ह्यो जायत्यो गोश्टी आमच्या गोंयकारांक सजमच्यो ना कित्याक आमच्या गोंयकारांची मेंटेलिटी मातशी नॅरो आहा आनी धार्मीक हितून हांव उलोवचो ना. आय टॉक इन टू सायंटिफीक वे यू नो. कित्याक लागून काय म्हणीत जाल्यार की आमी जेन्ना आमची ह्यो इकूड दीस इज अ व्हेहिकल वॉट वी आर हॅविंग रायट नाव आनी भितर कितें आनी दुसरी गोश्ट आहा ती एक स्पिरीट आहा आमचे भितर. तें केन्ना कितल्या वर्साचें जुनें तें आमकां खबर ना. आतां ह्यो गोश्टी हांव प्रयागराज पावलां, वो शक्तीपीठ पावलां, वो ज्योतिर्लिंग पावलां, वो व्हडल्या हेजे देवस्थानार पावलां, वो कित्याक पावलो तो म्हाकाय खबर आसना. बट एक गोश्टी खबर आसता जेन्ना ते सुवातेर पावता फॉर अ रिजनाक पावता. कित्याक लागून पावता, कित्याक म्हाका जाय म्हणून पावता वो ते सुवातीचेर देवी देवतांक जाय म्हणून हांव थिंगा पावता. हेजो सद्याक आमी एक नियार क्लियरली करूंक जाय. ही मॅसेज हांव सगळे म्हज्या गोंयकार भावा भयण्यांक हू इज ऑन द स्पिरिच्युअल पार्ट तांकां दिवंक सोदता. केन्ना आमी वयता पळय कसल्या देवस्थानार वयता म्हणटा जाणा मरे आयज आमी हिंगा पावले, त्या शक्तीपिठार पावले, त्या ज्योतिर्लिंगाक पावले. अरे बाबा तुमी पावना रे. तुमकां ती देवी देवता त्या सुवातेर तुमकां आपयता म्हणून तुमी ते पावता. वो त्या इगर्जेन तुमी ते सांत तुमकां आपयता म्हणून त्या सुवातेर आमी पावता. आमचो पयलो लॉजिकल आनी आमचो इगो पयलो सायडीक काडून ठेवया. आतां हांव कसो मॅनेज करता काय म्हणत जाल्यार कित्याक म्हाका फियर ना. खूब फियर घातलो म्हाका पयलो जेन्ना हांव हें बांदूंक लागलो. फेलिक्स कितें बांदलां रे तकलेक तें, कानान तोपलें. फेलिक्स कितें कानान तोपलें रे तें, हें कितें घायलें धोयें. फेलिक्स कित्याक धोयें घातलां रे. हें आमचें जजमेंटल हो आमचो स्वभाव हो आमचो कॅरेक्टर गोंयकाराच्या भितर खूब आहा. नॅगेटीव उलयना हांव रियलिस्टीक उलयतां. तूं केन्नाय पळय तूं कितें मातशें विचित्र तुजे कुडीक कर रोखडें तुका क्वेश्चन करतले सूरज हें कितें केलां रे तुवें. केन्ना तुका विचारचें ना सूरज बाबा हें करता तें तूं कित्याक करता. आनी केन्ना तुज्या कामाचे बद्दल केन्ना कोण म्हणचें ना. तुका दिसतात म्हणटले दॅट दे जज यू. सो हें क्युरियोसिटी बिल्ड करपाक आमच्या कम्युनिटीक हांव हो न्हेसता पयले सुवातेर. दॅट वॉज माय फ्रंट लायनर. तूं म्हाका आनीक विचार कित्याक न्हेसलां आनी हांव म्हणटालो तुका हांव कित्याक सांगूंक जाय हांव कित्याक न्हेसलां तो. आतां सायंटिफीक विचारलें जाल्यार सांगूंक शकता रे. आय एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मोर, यू आर मोर इनटू दिस स्पिरिच्युअलिटी.
आनी हे तुजो जो ह्या अटायर पळयत could you just a little look like some sadhu baba आणि तशें कशें जितून ते it gives a thing people think. So what is this all about? Look, when it comes to this attire, I design करूंक ना म्हजो attire. Let me tell you, it just happened the way it happens. I love white clothes. I just love bright. Either white and पळयतलो नाल्यार कितें फ्लावरी घालता पळयतलो आनी तकलेक कित्याक बांदता म्हणजे जाल्यार क्वेश्चन करून म्हणटा तकलेक कित्याक बांदता. I mostly travel and I love swimming and I love halting into any temple or कितें बरें दिसलें आनी हॉल्ट जाता. आतां हॉल्ट आसल्या कारणान पयलें सद्याक हांव न्हांवंक गेलो. रोप कोणाक पुसतलो हे लांबचे लांब सो फिटाचे कुडको आहा हो तकलेक बांदला तो. हे हांव चादर कशें उजार करूंक शकता. हे हांव म्हजो तुवालो कसो उजार करूंक शकता. आनी मेन म्हणटा तें आतां केन्नाय सांगलें पयली गोश्ट हेजे पयलीं आतां रस्ते आमचे जाले आनी हांवें काडलें एका नाक पुसूंक शकता. सो दीस इज मल्टीपर्पज यूज. आतां हे तकलेक कित्याक बांदता काय म्हणलें जाल्यार आमचे सहस्रा वयर आसता पळय आमची ताळी पळय आसता ती आमची प्रोटेक्ट करपाक. बिकॉज दॅट इज अ व्हेरी डेलिकेट पॉयंट वेर वी अपलोड एंड इनलोड. आतां हे गोश्टी सांगूंक जाल्यार म्हाका तुका सायंटिफिकन खुदचो पडटलो एन्शंट योगीक सांगपाक. ते म्हाका दिसता आतां टायम नको दिसता. बट जस्ट टू प्रोटेक्ट माय हेड ऑन द टॉप रिजन ऑफ अ हेड ही ताई पळय राखपाक लागून हे तकलेक बांदता. आनी एटायर म्हणटा ते कितें साधू बाबा न्हू रे सायब हय तसल्यो गोश्टी न्हू. दीस इज जस्ट माय वे ऑफ युनीक वे ऑफ आय ड्रेस अप. What is that tilak for? तिलक आतां तूं पोते सायंटिफीक जाता काय स्पिरिच्युअल No, I just look at as it is. Practically विचारता तुका. कित्याक आय एम इनटू द साधना हांव एक मार्गान आहा. दिस एन्शंट योगीक सायन्स. एन्शंट योगीक सायन्स म्हणटा तें मच मोर बिफोर वी कॅन इवन डिस्क्रायब. अजून पासून सोच चालू आहा 10,000 20,000 50,000 काय म्हणून सोच चालू आहा अजून पासून. सो एन्शंट योगीक देर सर्टन टेक्निकलिटीज ऑफ लायफ वीच आय कॅन टॅप माय सेल्फ डीप इनसायड विदीन मी. सर्टन चांटिंग आहा, सर्टन मंत्र आहा, सर्टन मेडिटेशन आहा, सर्टन एक्सरसायज जशी म्हणटा ती योगीक पाथ. सो सर्टन साधना ही एक्युमुलेट ऑल टुगेदर ताका एक साधना म्हणटा. आनी ही साधना कित्याक लागून करता हांव टू गेट माय सेल्फ डीप इनसायड माय सेल्फ. आतां ही गोश्ट आतां तुमच्या पब्लिका वरवीं एक्रॉस द स्क्रीन हो लोक पळयतलो पळय हा नॅरो मायंडेड पळय ते अरे बाबा हो कितें म्हणटा रे हे सुपरस्टिशियस ही कसली गोश्ट. इतलोच आमचो मायंड जालोलो आहा. ज्यो गोश्टी कोणाक सजमना ते रोखडेच म्हणटा सुपरस्टिशियस. आतां सांगपाक गेल्यार टिलकाची गजाल हो कसलो टिलक हो कित्याक लागून लायता आनी खुसले सुवातेर लायता कित्याक लागून लायता. टू हाव वाय पुटींग ऑन अर्चना चक्रा वेर देर इज अ पिनियल ग्लँड बिहायंड देर इज अ पिनियल ग्लँड वीच एक्टिवेट्स आवर इंट्युशन एंड इंट्युशन बेस्ड ऑन आवर इंटेंशन हांव कित्याक लागून सांगूंक सोदता. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वीच आय इनवॉल्व. बट जस्ट टू टेल यू हे शोवाक लागून लायना. इट जस्ट टू पूट मी इन अ लायन. एज आय सेड पयली गोश्ट सांगल्या तुका की वी आर अ ओल्ड सोल. आनी ओल्ड सोलान आमी खुबश्यो गोश्टी आमी ह्या जन्म घेतला ह्या भुमीर कित्याक लागून येयले आमी भुमीर. आमचो प्रायम ऑब्जेक्टीव कितें एक गोश्ट जाणा जावं. आतां इतलो लोक तुज्या ह्या मिडियमा वरवीं हो सगलो लोक ही मॅसेज पळयतली हांव कितें म्हणटा तो. मात एक गजाल कन्फर्म आहा मरच्या पयलीं मरे सगलीं विदावट दीस क्वेश्चन कोणूच मरचो ना. इवन हो क्वेश्चन तांकां हीट जाता मरे तोंडार मारता डॅड बॅडार आसतना. वॉट इज माय पर्पज ऑफ दीस लायफ. वॉट इज माय पर्पज ऑफ माय लायफ एंड हू एम आय. हे केन्ना सांगता मॅक्सिमम म्हजो रिसर्च न्हू. एक ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटीन एक 2000 रीच लोकांचो रिसर्च केल्लो आहा जे पळय खाटीर आसलेले सगळे पयशे आनी सगलो पावर आहा लायफान. हे खाटीर बसल्या तांकां म्हणलें हे घेवन मायक घेवन तुमकां कितें जाय. मॅक्सिममाचो मॅक्सिमम लोकांचो एकूच आन्सर आसलो प्लीज म्हाका एकूच दीस जिवंक बरो दीस दी. एक दीस दी म्हाका जिवंक बरो. हांव कितें म्हणटा बाबा इतले दीस खंय आशिल्ले तुमी पावर आहा तुमचे कडेन पयसो आहा. सो पत्तो मुद्द्यार येता कितेंय आमी टॅक्निकलिटी करता क्रिस्तांव मुस्लीम वो हिंदू हांव धर्माचें केन्नाच उलयना. हांव मनीस कहो जावं म्हणटा. तुमी टॅक्निकलिटी कसलोय करात बट मनीस कहो बऱ्या भाशेन एक दुसऱ्याची सेवा करूंक शकता दुसऱ्याची मदत करूंक शकता दुसऱ्याचे ऑब्सेस्ड. तुका कितें वायट जालें आम ऑब्सेस्ड बाबा तूं बरो आहा मरे तुका कांय वायट जावंक ना मरे तुका कितें मदत जाय रे. हांव तुजो केन्ना ऑब्सेस्ड जावचो ना. आमचें मनीस चरित्र पळय मातसो भायर वचून म्हाका कितले पयशे जाय म्हाका कितलो पावर जाय म्हाका वोट मार हांव पावरफूल हांव जाणा बरें कोण तो ह्यो गोश्टी चल्ल्या. सो मनीसपणाची गजाल केन्ना कळटली जेन्ना तूं भितर वयतलो आनी आमचें एन्शंट योगीक सायन्स आमकां सांगता कशें भितर वयचें पडटलें.
आतां परते सांगता आमचे सगळे गोंयकार भाव भयणांक धर्मान वचनाका. हे दिखावटी धर्म न्हू, हो हांव ह्युमॅनिटीचेर उलयतां. Feli, coming to that question only, how did you move towards this meditation, therapy, and yoga? What motivated you towards that? Motivated when I was child only, आता तू सारको core level गेलो. When I was a child only, there was a core feeling within me that there is something missing in my life. पयले पेक्षा हांव सगळो कॉलेजीन आसतना इस्कॉलान आसतना म्हजे क्लासमेट सांगतले तुका, कॉलेजमेट सांगतले हॅपी गो लकी हांव सगळें खुशाल खुशाल हॅपी हॅपी हॅपी. बट दॅट वॉज नॉट जस्ट रियालिटी हॅपी, दॅट वॉज समथींग मिसींग डीप इनसायड. पार्ट्यो कोर, चेडवां आहा सायडीक, सगळी मजा आहा. आय स्टे इन नॉर्थ गोंया, आयकलां आसतलें गोवा इज वर्ल्ड फेमस फॉर सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल. करेक्ट. आनी हें गोंय न्हू, हें फकत एक डॉट गोंयचो जो हें नांव आख्खें बदनाम करता आमच्या आख्ख्या संवसाराक. आनी त्या डॉटान हांव रावतां अंजुनाच्या एरियेन. ते एरियेन हांव रावतां. सो म्हाका ते भुरगेपणासून पळोवन येयलां. बट वेन आय एम इन दीस कलियूग आनी हितून हांव रावलां, बारीक नोट केलां, बट इनसायड डीप इनसायड दॅट सफरींग फ्रस्ट्रेशन वॉज बिल्डींग अप इन मी. सो जेन्ना हांवें तो एक दीस हो जालो की म्हजो हांव बसलो आनी खूब रिसर्च केलो दुखेन हेजो सुटावो कितें, सुटावो. एंड दीस वॉज बर्निंग मी ऑन रियली 20 years back. इट वॉज बर्निंग मी till the time I found only one solution, the ultimate solution in life, the ultimate reality of life, and the key to life is only one thing: meditation. तूं आनी कांय तुका कोण तुजो लायफाचो केन्नाच प्रॉब्लम करूंक शकचो ना. केदो व्हडलो मौली हाड, पंडीत हाड, गुरू हाड, पाद्री हाड, व्हडलो दोतोर हाड, एडवोकेट हाड, कोण प्रॉब्लेम लायफान सॉल्व करूंक शकचो ना. सॉल्व करूंक शकतलो तूच. आनी हांवूच म्हजो प्रॉब्लेम हांवूच करूंक शकतलो मेडिटेशन थ्रू दीस मेडिटेशन. आनी मागीर थ्रू दीस मेडिटेशन म्हणना वॉट इज मेडिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आसलो वॉट इज मेडिटेशन. मेडिटेशन इज गोईंग डीप इनसायड यू, एंड वेन इज डीप इनसायड यू रिडिस्कवर युअर सेल्फ हू यू आर. तुजो चरित्र कितें, तुजो नेचर कितें, एंड युअर ट्रू नेचर इज द नेचर वीच इज आउटसायड मदर नेचर, एंड शी स्टार्ट्स गायडींग यू. ती तुका गवर्न करता, ती तुका गायड करता. बट तिका आयकूंक आमचे कान ओपन आहा. गाय सो हाय कान उगडून आयकतले. थिंगा एक शेवणें विसल करता ना, ते शेवण्याचें कोण आयकूंक वयतलो, कितें आयकूंक वयतलो. तेका शेवण्यांक घेयले आमी ग्रांटेड. ते वारें मारता पळय आनी पानांक लागून तो आवाज येता पळय, तेका घेयला आमी ग्रांटेड. तो बिश्टा आवाज मरे. तो वेव्जांचो आवाज येता पळय दर्याचे, शश, तो बिश्टा आवाज मरे. तो खंयचो आवाज तर तो. सो हें आमचें मनीसपण ह्या लेवलाक पावलां, इतल्या ग्रोसर लेवलार पावलां की आमी नेचराक आयकोपाचें बंद धरून नेचराची वाट लावन उडयल्या. भिवपाची गरज ना रे थंय म्हणटा. बेसिकली हे जालें तुजें सगळें मेडिटेशन बीन. हाऊ डीड यू स्टार्ट दीस लिव्ह गोवा तुजो फाउंडेशन? लिव्ह हॅपी एनजीओ. लिव्ह हॅपी सॉरी. सो बेसिकली एक जाले 15 वर्सां ही सुरवात केली लिव्ह हॅपी एनजीओ. लिव्ह हॅपी एनजीओ वॉज बेसिकली स्टार्टेड टू डिस्कवर द मॅसेज विदीन अँड शेअर. आतां 15 वर्सां पयलींची स्टोरी, आतां पळय परती स्टोरी तीच सांगता. 15 वर्सां पयलीं आमी स्टार्ट केलें लिव्ह हॅपी एज एन डिस्कवर द मॅसेज विदीन अँड शेअर. म्हणजे कितें, म्हणजे जेन्ना एक एकल्याच्या जिवितान एक एकलो मनीस युनीक आहा. हांव आनी तूं सेम ना सुरज, आमचे खूब डिफरन्सीस आहा. आनी जेन्ना हांवें म्हजो ट्रेजर हांवें फावंड आवट केलो, हें ह्युमनिटीचें हांव सांगता थ्रू दीस मिडिया हांव सांगूंक सोदता सगळें. जेन्ना हांवें म्हजो ट्रेजर फायंड केलो, म्हणजे म्हजो ट्रेजर फायंड करून हांवूच म्हाका स्वता थेवतो ना. जेन्ना म्हजो हांवें ट्रेजर फायंड केलो, आय शूड शेअर दीस ट्रेजर सो दीस ट्रेजर ग्रोज इन मी. हें जेन्ना ही खुशालकाय हांवें म्हजे भितर फायंड जाली, जशें सांगलें तुका मेडिटेशन इज द की टू सक्सेस. आनी हें जेन्ना फायंड आवट केलें, हांव म्हजें काळीज उकडून सांगता टू शेअर इट. सो लिव्ह हॅपी म्हणून स्वता पयलीं आमी खूब योगा सेशन केले, योगा थेरपी सेशन केले, डायनॅमीक सेशन्स केले, टू गोईंग एंड स्प्रेडींग इन ऑल द ओल्ड एज होम, ऑफनेज, हॉस्पिटल्स, पुलीस स्टेशन, मार्केट प्लेसीस. आनी मागीर 10 वर्सां पयलीं आमी एक लेस प्रिविलेज चिल्ड्रनाचो ऑर्गनायझेशन ओपन केलो आसगांवान, जो म्हज्या घरान चालू आहा. वी हॅव लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन हू इज कमींग to my house every day from 3 o'clock till 5:30, where we have curriculum activities happening every day with 2 teachers, 2 volunteers, 2 coordinators and other volunteers which comes every day in our school relating the medication, health camp, food and education we provide.
The thing is, now you are into meditation and all those things. How did this social media influencing come into your mind? Say your videos go viral. I have seen that. Anything you put, it goes into lakhs of views, and I don't want to exaggerate that thing. It is truly because the way you speak. You were a MC at one time, and then you talk well, much better than what we do. Then शर्मिंदा करता मरे म्हाका सारको सायबा तूं. No, it's really catchy. As you said, we I don't know how the time passed even now. So I'm just telling you, how did you take up, and what is your motive behind it? पळय पयली गोष्ट सांगूंक सोदता पळय, जेन्ना तूं पळय सुरज उलयता म्हजे कडेन न्हू, what you like about me, what you're narrating the story about me is those things what you are already. That's the reason the beauty lies in the eyes of the beholder. तूं पळय जेन्ना सांगता तें एक फूल बरें दिसता, तें फूल बरें दिसता इन रियलिटी न्हू, तूं कहो त्या फुलाक पळयता तेजेर डिपेंड करता, कित्याक तुजी फुलाची ब्युटी तुज्या भितर आहा ऑलरेडी. दॅट इज वॉट द ब्युटी वॉट आय एम एक्नॉलेजिंग इन यू रायट नाव. टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएन्सर, कालूच सांगता तुका युरी आलेमाचो बर्थडे सेलिब्रेट करून गेलो. ओके, एक 4,000 सुमार लोक घालून आनी सगळे कित्याक आतां तेंचें कोलॅबरेशन केलां मरे, सगळे पार्ट्यो एक जाल्या. सो सगळे मिनिस्टर तिका वयर आशिल्ले, ऑफकोर्स ऑल ऑफ देम, मॅक्सिमम वॉट आय नो देम पर्सनली. आनी एकदम बरें आसलें. सो बर्थडेचे बद्दल उलयना, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां सोशल इन्फ्लुएन्सर. हांव सोशल इन्फ्लुएन्सर एक्चुली न्हू सायबा. आय एम जस्ट युजींग दॅट प्लॅटफॉर्म टू पास ऑन माय मेसेज. आनी म्हाका But you influence the minds of the people. दॅट इज माय एक्झॅक्ट पॉयंट. आतां म्हाका फर्स्ट स्ट्रॅटेजी जाली म्हजी इन्फ्लुएन्सर. ओके, म्हाका कळोन येलें की आरे बाबा हिंगा बसून हिंगा आनी हेजे फुडल्यान आतां पॉडकास्ट आतां तूं करता म्हणून आनीक मातसो थोडो लोक पळयतलो, वय की ना. कोण इंटरव्यू घेतलो, फेली कित्याक इम्पोर्टंट, ताका पयसोय ना फेली कडेन, व्हडलो नांवूय ना, व्हडलो मिनिस्टरूय तो गांवांत बसलेलो आसता. बट हें म्हणलें फुकट काम जाता म्हजें मरे मिडियाचेर, लोक पळयता घराच्या घरात बसून. तो अदीक बरें म्हणलें सोशल मिडिया यूज करया म्हजी मेसेज पास करपाक. नेम इट एक्टिविजम, नेम इट एनवायरमेंटलिजम, नेम इज सोशलिजम, नेम इज हेरिटेज, नेम द एड्युकेशन. आय कॅन गो ऑन वास्ट टॉपिक्स. सो आजून पासून आतां पळय 4,000 लोक आशिल्लो, सगळे लोकांनी म्हाका तांकां मेवल्या पळय, एक एकलो लोक म्हजी एक आयडेंटिटी जाणा. तूं MC. मागीर हांवें कितें चिंतलें, आरे बाबा आनीक बरो चान्स आहा मरे, लोकांक म्हाका मेळोंक जाय, MC करया. कित्याक लोकांक आतां हजार लोकांक मेवता काजरांक, MC करया. म्हजो मुद्दो पळय जाणा जावं, लूक इन द ऑब्जेक्टीव. म्हजो ऑब्जेक्टीव एकूच, म्हाका लोकांक मेवंक जाय. आय हॅव ट्रॅव्हलिंग द वर्ल्ड रायट नाव टू सेलिब्रेट वर्ल्ड गोवा डे. एकूच म्हयन्यान हांव 4 कंट्री भोंवन येयलो. आतां युरोप आशिल्लो, दुबय आशिल्लो, बारेन आशिल्लो, कुवेट आशिल्लो, आजरांनी लोकांक मेवला. आनी सगळ्याच्या दोळ्यांनी म्हाका पळोवन जशें दिसता ती म्हाका वर्सांची वर्सां वखता को लोक. हांव केन्नाच मेवंक ना एकल्या लोकांक त्या. बट कित्याक, थ्रू दीस मिडिया इन्फ्लुएन्स्ड पासींग ऑन दीस मेसेज ऑफ वॉट इज दीस मेसेज. गोंयकारपण म्हणजे कितें, हांव गोंयचो सादो गोंयकार. हांव तेंच सांगूंक सोदतां, वॉट इज माय ऑब्जेक्टीव. तुजो क्वेश्चनच येता, वॉट इज माय ऑब्जेक्टीव बाय डुईंग दीस. कांय ना रे, एक सादो गोंयकार समज हो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करूंक शकता. म्हजो कितें ऑब्जेक्टीव आहा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करपाक. म्हजो कांय ना सुरज. फाल्यां तूं म्हाका रस्त्यार बन ए फेली आनी तूं हार्ट टू हार्ट उलयतलो, आय एम हॅपी विथ दॅट. म्हाका तुजो पयसो नाका, म्हाका तुजो पावर नाका. सिंपल गोश्ट. म्हजो पयसो, म्हजो पावर म्हाका हात पांय दिले देवान जोडपाक. बट मनीसपण एकदां शेणत, वालोर कितें रे आमचो ह्या जगान रावपाक. आनी तूं पळोवंक शकता आतां मनीसपण खंयच्या लेवलार पावलां तें. एक भाव दुसरो भावाची घर मोडूंक सोदता, कित्याक तेका प्रॉपर्टी विकूंक जाय. आनी ते प्रॉपर्टी कोण घेतलो, भायलो घेतलो, तिसरो मनीस, ताका तो कांयच वालोर खबर ना आमच्या गोंयचो. दीस इज द व्हॅल्यू. आनी हे व्हॅल्यू खंयच्यान येतलो, बिकॉज आमचे कॉन्शियसनस पयशे आमचे आहा ती आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या एन्सेस्टरांनी, आमच्या जाणट्यांनी नेणट्यांनी आमकां पळय दिल्लेलें आहा. सादो भाजी पालो खावून तो हे क्वेश्चन्स खंय उरना भायात आमचे. Coming to those questions, the serious note, Feli is now seriously getting a little bit of serious. Change koriya ami. I have those serious questions. You do a lot of environment videos. I've seen those. Right now, what is happening in Goa, particularly in Asagaon, where you stay? What is your view on that? My view was quite clear, Suraj, about 15 years back.
तूं व्हिडिओ पळयशी 15 years बॅक आय विजन दीस वेरी आतां मेडिटेशन म्हणजे कितें वेन यू डू मेडिटेशन तुजें इंट्युशन क्लियर जाता तुजें इंट्युशन क्लियर म्हणजे कितें तुका गेट विजन्स मेळटा आनी माय विजन्स वॉज क्वायट क्लियर ऑफ आसगांव बेवली हिल्स आय अनावन्स गुडगांव आसगांव आय अनावन्स 15 years बॅक कितें जावपाचें आसलें आयच्या दिसा तूं आसगांव अशी 30 कंस्ट्रक्शनां चालू आहा ईच कंस्ट्रक्शन सायट हॅविंग 30 विलाज सो यू कॅन इमॅजीन आसगांव इज स्प्लीट इंटू 4 हांव लोकांकूय सांगूंक शकता थ्रू दीस कॅमेरा लायव्ह सांगूंक शकता आसगांव इज स्प्लीट इंटू 4 सोशल फॉरेस्टेशन ऑर्चर्ड लँड सेटलमेंट फिल्ड्स आनी लास्टाक पळय कितें व्हांवता तो व्हांव बिकॉज आसगांव इज अ व्हॅली 9.8 square kilometers व्हॅली सो जेन्ना अशें जाता आनी आसगांव कित्याक लोक रावंक येता आसगांव लोक रावंक येतात बिकॉज द टेम्परेचर इज 2 degrees डावन बिकॉज इज अ व्हॅली एंड सरावंडेड बाय लॅश ग्रीनरी अरावंड आतां आसगांव येयलो आनी आसगांव कित्याक रावंक येता बिकॉज आसगांव इज अ एलीट पीपल विलेज एक घर व्हडली प्रॉपर्टी आतां हें दिल्ली बरोबर पयसो आहा दे वॉन्ट टू लीव अ नायस क्लीन एअर सो दे कम एंड दे बाय आनी हे घेतलेल्या कारणान तांकां स्विमींग पूल जावो स्विमींग पूल खंयच्यान करतले बोरवेल करतात इल्लिगल ती पण तरी करतात ना जाल्यार टँकर आहा आमच्या आसगांवान ते टँकर हाडटा आपली टँक भरता बट लेट मी टेल यू कट आउट अ स्टोरी इज दॅट इतले प्रॉस्पर आमचे गांव हो आमचो उदकान भरलेलो गांव बट 4 म्हयने आमच्या गांवांत उदीक आसना ऑथॉरिटी पळय आहा आमची आसगांवची तेज्यात कडेन आहा नो टँकर सी द आयरनी ऑफ द सिट्युएशन सगळे टँकर कोणाक वयता लोकलांक वयता म्हजी आवय स्वता रडटा बांय सुकता आमची आमी कितें तो 2-3 हजाराचो टँकर घेवप रे भाई आनी कोणाक वयता उदीक हें सगळ्यांक बिकॉज द वॉटर इज गेटिंग साक्ड But Valley, who do you blame for this? You cannot blame Panchayat, you cannot blame the government. It is the people who are selling the land. आतां पीपल लँड सेल केल्यार डेकोरम खंय उरलो काय म्हणटा हांव दीस इज एवरीबडी हॅज टू पळय म्हजो पॉयंट कितें आहा हांव एका ताका ब्लेम करिना No, what you said and what I also always say, दिल्लीकरांनी आसगांव विकतो घेतलो but how actor they didn't invade it, ना they purchased it. वय Okay, त्याने कोणाक they didn't murder anybody and take the land. Okay, केलें आसतलें हिंगा तिंगा ती केला ते बारीक ती केला that we can't say on the camera. म्हाका लायक जाता तुमचो सगळो लोक गोंयांचो स्टाफचो नंबर 1 आहा फुडल्यान लोकांक सांगूंक शकता सद्याक उलयता 5 जाण 4 जाण बसल्या फुडल्यान आमच्या गोंयकारपणाचो स्टाफ व्हेरी गुड सूरज एकलोच पळय ना खूब जाण आहा हिंगा फुडल्यान आमची स्टाफ So the thing is, it's not just they have not invaded anywhere. They have purchased it. Yeah. Maybe there are cases of somebody they are forcefully taken, whatever. Yeah. It's not proved yet. But the thing is, how are we Goans? Are the villagers not responsible for this? Firstly, I would like to give thanks to the Delhi walas only who is Delhi. आमचं दिल्ली कित्याक नांव घेता बगर पण दिल्ली हा बेंगलोरूय हा मद्रासूय हा वयच हांव तांकां काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेच आयच्या दिसा वांगडा हा टू प्रोटेक्ट द लँड आमचो आसगांवचो लोक ना हें आयक आय एम सिटींग विथ द ओन पीपल दोज पीपल बिकॉज दे हॅव सीन द डिस्ट्रॅक्शन वॉट इज हॅपनिंग एंड आमचो लोकल कित्याक आवाज करना बिकॉज तेंची मुंडी धरल्या कोणी ऑथॉरिटी तूं कितें मूड जालें तुका आपूण हें करता ऑफकोर्स दे आर सेलिंग द लँड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द मनी रे आय कॅन अंडरस्टँड बट आतां कितें स्ट्रॅटजी जाल्या लूक म्हजो फक्त अवेरनस करूंक शकता भाई तेंचे कॉन्शियसनस हांव चेंज करूंक शकना एंड आय एम नॉट ब्लेमींग ओन्ली पंचायत आय एम नॉट ब्लेमींग ओन्ली तूं पंचायत वचून विचार आतां आमी न्हू ते TCP हें दिता लायसन्सी आमी न्हू ते मिनिस्टराचें लेटर दिता आमी न्हू तो दिल्लीसून तेणें डायरेक्ट हाडना लेटर कितें कंस्ट्रक्शन करपाक हांवें तुका पयलेंच सांगलेलें आसगांव स्प्लीट इंटू सोशल फॉरेस्टेशन ऑर्चर्ड लँडान तुका बासूंक शकना यू सी द फ्रॉडुलंट वीच इज हॅपनिंग फ्रॉडुलंट खंयच्यान जालें ऑर्चर्ड लँड ओन्ली द सगळे आमचे आंबे पणस काजू सगळे जामून दॅट इज ऑर्चर्ड लँड आतां कातरल्या हे बिल्डर खंयचे तांकां लायसन्स कोणें दिलें हांव खूब झगडलो हेंचे कडेन साहेबा खूब झगडलो मागीर एक गजाल क्लियर जाली म्हाका झगडोन म्हजी एनर्जी डावन म्हजे पयशे डावन म्हाका वयल्यान धमकी म्हज्या वयल्यान दुस्मान लोकलाचो दुस्मान No, don't you think? Do you think there is no political will कोणाक to stop all these illegalities? पॉलिटिकल ना इनवॉल्व ना पॉलिटिकल will ना काय म्हणटा स्टॉप करपाक भाई ते इलेक्शन खंय झगडटले म्हाका सांग हें कितें कॉल वय तांकां पयशे येयना आनी पयशे खंयच्यान येतले तांकां पयशे खंयच्यान येतले तांकां सपोर्ट करून नाल्यार वील कसलो वीलूच जाला जाम हेंचो कॉन्शियसनस विकून खायला हेंच्यांनी
because they are only focused on the power. This question is not just about Asagaon. It is everywhere. Everywhere. It's everywhere in Goa. Everywhere. You go any constituency. नाला फाला मायकल आणि दिलायला बॉब मारून लागतले फाडल्यान तुझ्या आणि माझ्या तो म्हणटले की आसागांवात आम्ही मायकलाकडे काय ना रे बापडे पुअर मॅन रे तो बाबा शिशी मायकलाकडे एक हॉटेल ना वागातोर त्याचे काय ना व्हडले हॉटेल मायकल पुअर मॅन रे बाबा तो आसुनी तुझी गाडी मारुती हा आसुनी तेका ओके सो आय एम टॉकिंग अबाउट तेका लायक एक्चुअली त्याचे नाव घेतला म्हणून आता तो म्हणटलो आपल्याला पब्लिसिटी दिली फॅलीत तो तसलो कॅरेक्टर मनीस तुका म्हाका फाल्यां सकाळी उडयता काय ना म्हजो गुड फ्रेंड तू कितें म्हणटले आनी घाल माथ्याक कट कर नाका लाय म्हणून सो द थिंग इज भिवपाची गरज ना रे बाबा तुवें म्हाका हांसोवन विसर सो बेसिकली द क्वेश्चन इज जनरल ऑल ओवर गोवा इट्स हॅपनिंग एनीवेर द फॉरेस्ट आर बींग कट डिस्ट्रॉयड तुजे इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता गोंयकारांक स्वता येता outsiders their constructions are going on, forcible land grabbing चालू आहा. What is your view? Where does the आमचे गोंयचे political leaders, where do they stand today? Look, all the political leaders are not corrupt, let me tell you. There are few who are trying their level best to implement whatever they can in their goodwill. But भाई पैशाचे खूप डेंजर रे. आता हांव सद्दां म्हणटा खूब जाणां पॉलिटिकल बसता खूब पॉलिटिकल लिडर म्हणटा बाबा तुजे ते भाशणां दिवपाची बंद कर म्हणटा ह्या टेबलार समज येदो दाव पडलो जे म्हज्या तोंडान तुजें तोंड दिसना पैशाचे नोटी पडले आमचें कॉन्वर्सेशन जातलें चेंज ही रियलिटी जावन आहा आमी चरित्र आमचो अहोच चेंज जाता कित्याक पयशाच्या कुपान आमच्या म्हज्यान तुज्या पुर्वजान रे बाबा केन्ना इतले पयशे पळोवंक ना शेतान वचून बिश्टे पांय तें शेत लागलें भात येयलें भात खायलें खूश रियल हॅपिनस भितरल्यान हॅपिनस ही करली भाई आर्टिफिशियल हॅपिनस हिंगा दाव मारलो आमचें आर्टिकुलेशन जातलें चेंज आतां हेजे बद्दल तुका कितें एक्सप्लेन करूं हांव सो फेली वी स्पोक अ लॉट एक्चुअली वी आय गॉट लास्ट 2 questions for you. One is, what is your advice to the new budding influencers? Their only thinking is to make money out of social media, and you have taken social media to create awareness among the people, about the environment, about the whatever the ill things what are happening in the society. What is your advice to them? Firstly, I would not demotivate the influencer because खूप जणांचे हांवूय पळयता and I love to laugh aloud because they're making people laugh. Okay, that makes a really good energy when you laugh because you're on high energy. Now how I can advise them is by just telling them मातशी consciously involved जायात आणि tweak करात तुमचें हें हांसप तुमचो हो humor into encouraging other people to come into the conscious field. तूं कॉन्शियसली कहो इन्वॉल्व तूं एनवायरमेंट कहें सेफ करूंक शकता तूं दुसऱ्याची सेवा कशी करूंक शकता तूं हेल्दी फूड कहें खावंक शकता तूं तुजी फॅमिली कशी राखूंक शकता तूं तुजी ऑथेंटिसिटी कशी राखूंक शकता तूं तुजो कल्चर कसो राखूंक शकता ह्यो गोश्टी घालून इन्वॉल्व करून करात म्हणटा आनी हांव काय सांगूंक शकना तुमी करता सगळे इन्फ्लुएन्सर एकदम बरें करता नाल्यार इन्फ्लुएन्स सगळे मजा घेवन सारचे नाल्यार एन्जॉय वॉट यू आर डुईंग. लास्ट क्वेश्चन तुका गोंयकाराक भिवपाची गरज ना. दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. आता तुका खरेंच गरज ना गोंयकाराक भिवपाची गरज ना खंयचे दिशेन जाता प्रमोद सावंताचो डायलॉग मारता यू इंटरप्रेटेड यू आन्सर टू मी भाई दॅट यू इंटरप्रेटेड आन्सर टू मी तू कितें फेमस डायलॉग ओनली डॉक्टर प्रमोद सावंत खरीच गरज ना व्हेन वी स्पोक अबाउट एनवायरमेंट. लुक एनी हाव थ्रू दिस मिडिया इफ डॉक्टर प्रमोद सावंत द CM ऑफ गोवा इज लिसनिंग बाबा रे हांवें केन्ना तो आमचें गोंय पळोवंक ना की इतलें भिलां तें बिकॉज इट्स आयदर रिवर्स सायकोलॉजी तूं करूंक शकता की भिल्या लोक देखून तूं भिवपाची गरज ना म्हणटा हांव नेक्स्ट बट आयच्या दिसा पळय हो क्रायम पळय घडला तो हांवें केन्नाच पळोवंक ना रे बाबा 2 जाणांची गुमटी घातली सालिगांव वॉट इज दीस इज लायक शिवर्स इन द स्पायन. रस्त्यार मारलो ओपन रस्त्याक आमचे एक्टिविजन मारलो कोणाक तिका प्रॉपर्टीचे कितें उलयता म्हणून जोन मारलो जितो हे केन्ना घडलेली आहा ह्यो गोश्टी आनी आय एम नॉट गेटींग इन टू कोणाच्या घरान वचोन डेकोरेटी केली आनी कितें जालें आनी तिका कोणाक शूट केलो गन विदीन 1 or 2 months स्पॅन ऑफ टायम वी गेट टू लिसन ऑल दीस थिंग्स ह्यो म्हज्यो काणयो न्हू
when these things are happening, how we can pass on this statement भिवपाची गरज ना. हांव कितें म्हणटा बरें स्टॉप सेईंग दॅट भिवपाची गरज ना, कितें करून दाखय मरे. हू इज एटेकिंग ताका रोस्त्याचें मोदें आडून ताका फाशेर चडय मरे, इतली ताकद आल्या. तुका एक टायम आसलेलो तर रवी नायकान सगळे NSA मारून सगळे सपाटो करून उडयलेलो, सगळे गुंडाराज काबार करून उडयलेले. हांव कितें म्हणटा अरे तुका ताकद आहा, होम मिनिस्ट्री इतलो पावर आहा, हाड मरे ताकद दाखय मरे तुजी. लोकांच्या फुडल्यान सगळें ओपन आहा. लोक आर नॉट ब्लायंड, पीपल कुड्डे जावंक ना. लोकांक सगळे सोशल मिडियाचेर सगळें एक्सपोज जाला. हांव खऱ्यांनीच सांगता थ्रू दीस गोंयकारपण सायबा, म्हाका आजुनूय तुजेर विश्वास आहा. कित्याक हांव तुका सांगता तुका भिवपाची गरज ना रे सायबा. आतां तुवें घालतलो मिडियार कांय कट करतलो. हां आजून सांगा. It was, I think, 1 hour of interesting and intriguing discussion with Feli Gomes, one of the most known social media face in Goa. He spoke at length about spiritualism, yoga, तुजी मागीर whatever, environment, politics, direct or indirect, he has given advice to a lot of people. I'm really thankful to him for coming all the way from Asakant to this studio. He whatever, I just met him at a party, requested him to come and he agreed, and I thank him from my heart actually. Thank you very much. थँक यू सूरज. तूं एक सूरज किरण कहें हे चमकतरो सितारोत कहो आम थ्रू यो गोंयकारपण हो तोहोत फाखार न्ही. आनीक तुजी लायट आख्ख्या गोंयार पडोनी टू कम आउट विथ अ गुड कंटेंट, विथ अ रियली इन्स्पायरींग, कॉन्शियसली इन्वॉल्व. आनी तुमचे टिमींग सगळे पळय हिंगा आहा, जी बॅक कॅमेरा फाटल्या आहा, बॅक ऑफिसान काम करता, तांकां हांव काळजानसून मोटिवेट करता, इन्स्पायर करूंक सोदता की ही बरी कामां करची आनी एकामेकाक एक मनीसपण कहें राखून आमी गोंयकारपण कहें हें खरेंपण दाखोवचें म्हणून. थँक्यू. थँक्यू. नमस्कार. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.